प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणून सगळीकडे योगा करपाक सुरवात जातली. गव्हर्मेंट हायस्कूल्स हाय सेकंडरी 4 तारखेच्यान सुरवात जाता. 4 तारखेच्यान डे 1च्यान सगळ्या हायस्कुलांनी आनी हाय सेकंडरीनी डे 1च्यान योगा जो आसा पळय हेची प्रॅक्टीस करप सुरवात जाता. आनी इंटरनॅशनल योगा डे हो शेनवारा येता आनी त्या खातीर तो सगळी कडेन मनयता आसतना गव्हर्मेंट सर्वंट आहा पळय तेंच्यांनी 100% सगळी कडेन पार्टिसिपेट जावचें. तांच्यांनी आपल्या ऑफिसांनी जर येयलें नासत जाल्यार कॉमन प्लेसीसचेर आपल्या गांवांत ज्या जाग्यार योगा जाता देवळान आसतलो स्कुलान आसतलो त्या जाग्यार तांकां पार्टिसिपेट जावप हें कंपल्सरी आसा आनी तांच्यांनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्लो फोटोग्राफ्स आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक धाडून दिवचो पडटलो. ह्याच बरोबर आय गॉट कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्लॅटफॉर्म आसा. 100% सगळ्या जाणांनी गव्हर्मेंट सर्वंटांनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर रजिस्टर्ड जावप कंपल्सरी आसा आनी योगा एट वर्क प्लेस हो सर्टिफिकेट कोर्स आसा. तो सर्टिफिकेट कोर्स तेंच्यांनी करचो आनी जेणे करून तेंच्यांनी रेग्युलर योगा एट वर्क प्लेस ही प्रॅक्टीसूय करची हें म्हटलें आसा. तुमकां खबर आसा की योगा फॉर फिटनेस हें करता आसतना वर्क एफिशियन्सी जी आसा ही योगा करता आसतना सगळ्यांची वाडटली हातूनय बी खात्री आसता. म्हणूनय बी प्रायवेट सॅक्टर्स आसतले किंवा हॉटेल इंडस्ट्री आसतली हांच्यांनी सुद्दां योगा प्रॅक्टीस सुरवात करची. जेंकां योग इन्स्ट्रक्टर जाय तांच्यांनी आमच्या आयुष डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस हाका कॉन्टॅक्ट करचो. गोंयभरांतल्या सगळी कडेन जितके योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून वतले त्या सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेट ही आमच्या आयुष डिपार्टमेंटाच्या वतीन दितले. तांकां वेगळे किट जे आसा पळय हे दितले आनी तांणी योग इन्स्ट्रक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दिले म्हणून तांकां आयुष डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सर्टिफिकेटूय इश्यू करतले. जेंकां योग इन्स्ट्रक्टर म्हणून वचूंक जाय तांच्यांनी आमच्या आयुष डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करचो जेणे करून तांकां योग इन्स्ट्रक्टर म्हणून रजिस्टर्ड करतले आनी ज्या जाग्याचेर तांकां योगा टिचर जाय त्या सगळ्या जाणांनी आमी जशें म्हणटा पळय तशें तांकां योगा जो आसा हो मेळटलो. त्या खातीर योग संगम फ्लॅगशीप प्रोग्राम त्याच बरोबर योग पार्क योग समावेशक योग प्रभाव हरीत योगा अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हे फावटी मिनिस्ट्रीन गायडलायन युटिलायज केल्ले आसा. आमचे 16 भुरगे जेंच्यांनी नॅशनल लेवलाचेर परफॉर्म योग एथलेटिक्स केलो त्या भुरग्यांक हे फावटी आमी कन्याकुमारी हांगासर धाडटा. एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे 16 एथलेटिक्स केल्ले तेंच्यांनी नॅशनल लेवलाचेरूय पार्टिसिपेट केल्या त्या भुरग्यांक आमी हे फावटी चेन्नय हांगासर जे 18 ते 21 तारखे पर्यंत ते भुरगे थंयसर योगा करपा खातीर हे भुरगे आमचे कन्याकुमारी हांगासर वयतले. ते योगा एथलेटिक्सांत पार्टिसिपेट करता. कमीच कमी म्हाका दिसता योगा गोंयांत 30,000 पेक्षा चड जागांचेर योगा जो आसा हो प्रॅक्टीस जाता. म्हजो रिक्वेस्ट आसा पत्रकारांनी सुद्दां दिसता सकाळीं उठून डेली प्रॅक्टीस करचीच बट ते दिसता योगात पार्टिसिपेट जावचें. सकाळीं 7 पासून पावणे 8 पर्यंत हो फिक्स योगा जो आसा पळय हो इंटरनॅशनल आनी स्टँडर्ड त्याच टायमिंगाचेर सगळी कडेन जातलो. त्या दिसाच्या योगाक सगळ्या जाणांनी पार्टिसिपेट जावप हें गरजेचें आसा. आमी आमचे कडल्यान बॅनर बाकीचे सगळे जे आसा पळय ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां सगळ्या जाणांक प्रोवायड करतले. दीस इज रिगार्डींग द इंटरनॅशनल योगा डे. सेकंड ब्रीफ करपाक जाय आशिल्लें एकंदर जे आसा पळय न्ही PM चॅर्स द 10th गव्हर्निंग कावन्सील मिटींग ऑफ द निती आयोग. म्हाका 6th मिटींग अटेंड करपाचो योग हो म्हाका आयलो आनी हांवें 6वी निती आयोगाची मिटींग ही अटेंड केली. ह्या मिटींगेक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही मिटींग चॅर करता. देशांतल्या सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी चीफ CS ही मिटींग अटेंड करता. आपापल्या राज्यांतल्या विशयी 7 मिनटां उलोवपा खातीर प्रत्येक चीफ मिनिस्टराक मेळटा. हातूंतल्यान मेन एजेंडा जो आशिल्लो वीच इज द विकसीत राज्य फॉर विकसीत भारत 2047 हो मेन एजेंडा आशिल्लो. आपले विकसीत राज्य कशें करप आमी आमचो विकसीत राज्य करपा खातीर विकसीत गोवा 2037 हो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक घेतला. ताजें आमी तांकां ऑलरेडी आमी सबमिशनूय केलां. Promoting for the entrepreneurship, employment skilling and leverage for the democratic dividend, manufacturing of the services, creating the enabling ecosystem for the focus on Tier 2 and Tier 3 cities, MSME, informal employment, rural and non-farm and urban opportunities in the green economy. ह्या सगळ्या हेजेर म्हणजे माननीय मोदीजी आपल्या भाशणांतल्यान खास करून भर दिलो. हांव म्हाजें भाशण सांगतलो पण पयलीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विकसीत स्टेट हे करपा खातीर ईच स्टेटीक डिस्ट्रिक्ट आनी विलेज ह्योय बी विकसीत जावपाची गरज आसा. म्हणजे विकसीत राज्या खातीर
विकसीत गांव जावप गरजेचो आसा आनी विकसीत गांव हो जनभागीदारींतल्यान जावपाक शकता. म्हणून ग्रामपंचायत आसतली किंवा गांवांतले लोक आसतले हांच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करप म्हणजे इन शॉर्ट माननीय मोदीजीच्या संकल्पनेतलो आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत जो करपा खातीर हातांत घेतला तेचें खूब व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन हे गांवांतल्या लोकांचें आसा, स्वयंपूर्ण मित्राचें आसा, ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंच सेक्रेटरी हांचें आसा. गांव जर आमी म्हणटा तसो विकसीत जालो जाल्यार राज्य विकसीत जातलें आनी जेणे करून आमचो विकसीत भारत 2047 हो प्लॅन आमी अचीव करपाक शकतले. माननीय मोदीजी प्रत्येक राज्याक एटलीस्ट वन ग्लोबल एंड स्टँडर्ड टुरिस्ट डेस्टिनेशन टू अट्रॅक्ट द इंटरनॅशनल विजिटर्स एंड टू बूस्ट द लोकल इकॉनॉमी हे करपा खातीर सांगला. आमी आमचे डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन डिसायड करतले. वेगवेगळे टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा. रोखडेच आमी डिसायड करतले की हे टुरिस्ट डेस्टिनेशन हे आमचे ठरलेल्या प्रमाणे ग्लोबल स्टँडर्ड टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाचें आसा. आज हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी तें आमी स्टँडर्ड ग्लोबल स्टँडर्ड टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून डिक्लेअर करतले. A to Z फॅसिलिटीज थंयसर अवेलेबल आसतल्यो. आमच्या नीती आयोगात वेगवेगळे प्लॅन्स विच इज इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडली आसचे हाच्या खातीर राज्यांक मार्गदर्शन केलां. आमी आमचो ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस हो प्रत्येक फावटी आमी रिवायज करीत आसा. तेतून आनीकूय बी एडिशनल करीत आसा. FDI इन्व्हेस्टमेंट आसतली किंवा लोकल इन्व्हेस्टमेंट आसतली हाच्या खातीर आमी जायत्यो गजाली करीत आसा. ग्लोबल इन्व्हेस्टरांक आमच्या स्टेटींत इन्व्हेस्ट करचे आमी आमच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्या वतीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स गोंयांत येवचे हाच्या खातीर आमी भर दीत आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वॉटर कन्जर्वेशनाचेर खूब मोठी भर दिला आनी म्हणून तर तांच्यांनी जे अमृत सरोवराच्या अंतर्गत जे तलाव आमी परत रिपेर केले रिनोवेट केले ते अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी आनीक वाडोवचे. गांवांतल्यो वेल हाजेर लक्ष दिवचें आनी वॉटर सोर्सीस जितके आसा पळय ते रिजेन्युएट करचे हाजेर सगळ्यांत मोठो भर ह्या मिटिंगेंतल्यान दिला. आमी जशें म्हणटा की इन फ्युचर अर्बन ग्रोथ आनी प्लॅन अर्बन प्लॅनिंग हे नवीन सिटीज ज्यो जाता किंवा आसलेल्यो सिटीज ज्यो प्लॅन करच्यो ताच्या खातीर भर दिवचो राज्यांनी हाजेर तेंच्यांनी चड मोठ्या प्रमाणात भर दिला. स्किलिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ यूथ टुवर्ड्स द इमर्जिंग सेक्शन एंड टू मेक देम द एम्प्लॉयर रेडी. आमी जे म्हणटा की स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग आमी आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन ऑलरेडी अशा पद्धतीचे कोर्सीस सुरवात केल्या. स्पेशली इन द टुरिजम सेक्टर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आमी केल्या. म्हणजे आमकां सोलारांतलो ITI कोर्स आमी सुरवात केलो. म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचो ITI कोर्स सुरवात केलो. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले ITI कोर्सीस आमी सगळ्या हातूंत सुरवात केले. हाजेर माननीय मोदीजी भर दिल्ली आसा. हांवें सांगता आसतना हांवें जशें म्हटलें की विकसीत राज्य विकसीत भारत हे करता आसतना आमी विकसीत राज्य करपा खातीर 5 पिलर हाजेर भर दिला. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकॉनॉमिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा आमी कशा पद्दतीन करपाचें जाल्यार विकसीत राज्य हाजेर आमचो भर आसतलो. आमी हे सगळें करता आसतना आमी डिटेल वतना एग्रीकल्चर एड्युकेशन आनी सस्टेनेबल गोल अचीव करपा खातीर आमी मुखार आसतले. हेल्थ सेक्टरान TB मुक्त भारत हे आमी TB मुक्त गोवा करपा खातीर कॅम्पेन चलयतले आनी जाता तितके बेगीन TB मुक्त भारत ह्या अभियानात चालू जाता आसतना TB मुक्त गोवा हे जाता तितके बेगीन आमी करतले. ओके. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भर दितले. आमी जशें प्रमोशन ऑफ एंटरप्रिनरशीप एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग हे चड मोठ्या प्रमाणात आमी भर दितले. अगोदर सांगल्या प्रमाणे ITIतल्या अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरू केला. ADI आमी हे सेंटर आमच्या EDC डेव्हलप केला वीच विल फॉर द एंटरप्रिनर्स तयार जावपा खातीर वीच विल द हँड होल्डिंग करता. सेपरेटली आमी ताच्या बरोबर टायप केला. ताचे सेंटर आमी गोंयांत आमच्या सुरवात केला आनी हे सेंटर्स आमकां नवीन एंटरप्रिनर्स तयार जावपा खातीर सातत्यान आमकां मदत करतले. इवन दो इन मॅन्युफॅक्चरींग एंड सर्वीस सेक्टरांत आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळच्यो हाजेर आमचो चड मोठ्या प्रमाणात भर आसा. एम्प्लॉयमेंट इन रुरल नॉन फॉर्म एंड अर्बन एक्टिविटीज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या थ्रू खूब मोठ्या प्रमाणांतलें काम हांगासर करीत आसा. तांकां अजुनूय बी खूब मोठें काम दिवपाचें असो आमचो भर आसा. ओके. ऑपॉर्च्युनिटीज इन द ग्रीन इकॉनॉमी हाज्या बरोबर आमी
आमचो ग्रीन ग्रोथ एजेंडा फुडें व्हरता आसतना आमी गोवन इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 ही लॉन्च केल्या आणि ही पॉलिसी 50% पर्यंत आम्ही इलेक्ट्रिकल म्हणजे फेरीज सुद्धा ज्यो आम्ही इलेक्ट्रिकल करपाचो ध्यास आम्ही घेतला आणि ते आम्ही करतले. इवन तो बजेटान डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे चार्जिंग स्टेशन हाच्या खातीर 50% इन्फ्रास्ट्रक्चर द स्टेट गव्हर्मेंट विल बॅक अँड 50% दे वॉन्ट्स टू बॅक. मॅक्झिमम चार्जिंग स्टेशन ती गोंयांत जावपाक जाय म्हणून आम्ही आमचो स्टेटीचो हे जो आहा पळय 50% पॉवर जनरेशन एटलीस्ट टू द रिन्युएबल एनर्जी 2030 हो गोल अचीव करपाचो. मागीर ती PM सूर्यघर योजना आसतली किंवा अदर रिन्युएबल सोर्सीस ऑफ एनर्जी हातूंतल्यान हो गोल अचीव करतले. ही आमी कमिटमेंट आसा आमची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन तो अचीव करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी ऑलरेडी PM सूर्यघर योजना बरोबर म्हणजे विनामूल्य योजना ही योजना सुरवात केली. सर्क्युलर इकॉनॉमींतल्यान आमी म्हणटा तशें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ह्या हातूंतल्यान बाकीची सगळी सर्क्युलर इकॉनॉमी कशा पद्दतीन वेस्ट हाजेर आमी करूं शकतले हाजेर भर आमी दिला. अँड एट लास्ट 10,000 हेक्टर्स ऑफ द खाजन पॅडी हाजो आमी प्रपोजल निती आयोगा कडेन दिला. डिटेलान तो प्रपोजल गोंयांत येवन स्टडी करतले अँड देन दे रिकमेंड फॉर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री so that whatever the support required, financial and technical support, वो आमकां निती आयोगा कडल्यान मेळचो हाजेर आमी भर दिला. जेणे करून रिवायव ऑफ द खाजन लँड हे निती आयोगा कडेन आमचे मागणी आशिल्ले. ह्या मिटिंगेंतल्यान म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी आपलो आपलो प्रपोजल जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन मांडला. सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची उलोवपाची संद आशिल्ली. निती आयोगाची मिटींग हे फावटी खूब बरी आणि एक फ्रुटफूल मिटींग जाली. त्या मिटिंगेंतल्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचो एडवायस आणि एज अ चेअरमॅन आमकां मेळ्ळो. बाकीचे बी जे वायस चेअरमॅन ऑफ द निती आयोग आणि बाकीचे सगळे ते सुरवातीक गायड करतात. आमची प्रपोजल ही थोड्याच दिसांच्या भितर आमी निती आयोगाक धाडली. ग्लोबल टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणजे कितले आयडेंटिफाय करतात? एटलिस्ट मिनिमम वन म्हणजे त्या खातीर आमी स्टेटींतलो एक स्पॉट पयली ग्लोबल टुरिझम डेस्टिनेशन सेंटर म्हणजे एक एखाद्या वेळी एक बीच आसतलो किंवा एखाद्या वेळी एक खंयचो तरी वेन्यू आसतलो. दॅट वी वील डिसायड. टील नाव वी हॅव नॉट डिसायडेड. वील डिस्कस विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट अँड वील फायनलायज. म्हणजे थंयसर ग्लोबल स्टँडर्ड लेवलाच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसतल्यो. हांव येता ताज्या बरोबर. तूं हेजेर ग्रीन एकूच विचारपाचें आशिल्लें की डॅमाच्या उदकाचे जो फ्लोटींग एनर्जी डेव्हलप करपाची आशिल्ली ते प्रपोजल आमी फ्लोटींग हाजे वयलो जो प्रपोजल आशिल्लो पयलीं तेज्या वयली आमी ताका आमचे इरिगेशन जे कॅनल्स आसा त्या दोशी सायडींतल्यान सोलार एनर्जी घालपाचो प्रपोजल तो पयलीं आसा. कारण फ्लोटींग गोंयांत कितले सक्सेसफूल जातले हें ना. कारण लेवल ती वाडत आसता कमी जायत आसता वेगवेगळे विशय आसा. ताच्या खातीर आमचे कडेन सद्या बॅरल लँड विथ द बोथ द सायड्स ऑफ द आमचे इरिगेशन कॅनल्स इट इज ऑलरेडी अवेलेबल. दॅट इज प्रपोजल अंडर द कन्सिडरेशन. हो विशय पयलीं सोडयचे फॉर द सोलार एनर्जी. CM कॉन्क्लेव NDA गव्हर्मेंट हे आपल्या सगळ्या NDAतल्या चीफ मिनिस्टरांची कॉन्फरन्स जी आसा ती सदोदीत एक चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स ही घेता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ती लीड करता. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर होम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंग संरक्षण मंत्री आणि JP नड्डाजी हे पार्टीचे आशिल्ले. बाकीचे NDAचे लिडर्स हे सगळे त्या मिटिंगेत हजर आशिल्ले. अप्रॉक्सिमेटली 20 राज्याचे मुख्यमंत्री आणि 18 डेप्युटी CMs हे हांगासर प्रेझेंट आशिल्ले. आमी सगळ्यात पयली जी रेझोल्युशन पास जाली ती रेझोल्युशन जी आशिल्ली एक म्हणजे अभिनंदनाचो प्रस्ताव आमच्या देशाचे तिनूय फोर्सीस नौदल, सैन्य दल आणि हे जे हवाई दल ह्या तिगांचे अभिनंदन करपाचो प्रस्ताव म्हणजे आमी ऑपरेशन सिंधू हे सक्सेसफुली कंप्लीट केल्या बद्दल तशेंच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ते कंप्लिटली स्वता मॉनिटर करून लीड केलें आणि कंप्लिटली ह्या ऑपरेशन सिंधुराक आमचो म्हणजे विजय प्राप्त जालो. त्या खातीर तांचे खूब खूब अभिनंदन. एक पूर्ण जगाक मेसेज दिली की आतंकवाद भारत देश सहन करून घेवचो ना आणि आतंकवादाचो पुराय समूळ नष्ट करपाचें काम हे भारत देश करतलो. हाजे खातीर हो अभिनंदन प्रस्ताव पास जालो. दुसरो अभिनंदनाचो प्रस्ताव जो आशिल्लो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारान हिस्टॉरीक डिसिजन्स घेतले
की कास्ट वायज सेन्सस करपाचो म्हणून हे पयले फावटी देशात कास्ट वायज सेन्सस जाता ती खरोखरच मोदीजी आणि मोदी सरकाराचे खूप खूप अभिनंदन जेणे करून इन फ्युचर सोशल रिफॉर्म्स आणि इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स कास्ट वायज सेन्सस जाल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणामध्ये तातूंत घेवपा खातीर हे उपयोगाक ठरतले ह्या हातूंतल्यान आमकां बेस्ट प्रॅक्टिसीस करपा खातीर बेस्ट प्रॅक्टिसीस ज्यो आसा त्यो सदोदीत प्रत्येक स्टेटी कडल्यान मागता आनी कांय स्टेटीक थंयसरच्यो रिप्रेझेंट करपा खातीर मेळटा हातूंतल्यान आमी पळयता की छत्तीसगड सारकिल्या राज्यांतल्यान पयले फावटी नक्षलवाद मुक्त भारत हो तांच्यांनी कशा पद्दतीचो जो नक्षलवाद सुद्दां म्हणजे 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षल मुक्त भारत जातलो ही खात्री होम मिनिस्टर हांच्यांनी देशाक दिली अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी म्हणजे आमी नक्षल मुक्त भारत 2026 31 मार्च 2026 पर्यंत करतले म्हणजे खात्री आनी वेवस्थीत प्रेझेंटेशन हे आमकां छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आनी तांचो उपमुख्यमंत्री ह्या दोगांयनी कशा पद्दतीन टार्गेट करून थंयसरल्यांनी बऱ्याचशा जाणांक ठार मारले नक्षलवाद्यांनी बाकीच्यांनी सरेंडर कशें केलें आनी कशा पद्दतीन इतर राज्यांनी ताका सपोर्ट केलो हे प्रेझेंटेशन तेंच्यांनी मारलें मागीर आसाम गुजरात उत्तराखंड बिहार छत्तीसगड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आनी मेघालया ह्या इतक्या सीएमाक आपली बेस्ट प्रॅक्टिसीस कशी ही मांडपाची संद मेळ्ळी आमची बेस्ट प्रॅक्टिसीस आशिल्ली पण हे फावटी म्हाका मांडपा खातीर संद मेळूंक ना आमी हे फावटी आमची म्हणजे अलॉंग विथ द स्वयंपूर्ण गोवा बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन आमची दिव्यांग पर्सन विथ द डिजाबिलिटी एंड पर्सन विथ द मेंटली चॅलेंज ही आमची बेस्ट प्रॅक्टीस आमी सबमिटेड केली गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट काम हाच्या खातीर आमचें सुरू आसा ओके पण प्रत्येक फावटी सगळ्याच सीएमांक मेळना थोड्या सीएमांक मेळटा बट ह्यो ज्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस तेंच्यांनी ज्यो मांडल्या त्यो आमी बी म्हणजे इतर इंडियन बरी कितें राज्यांतले बऱ्यो प्रॅक्टिसीस ह्यो आमच्या राज्यांत आमकां इम्प्लिमेंट करपा खातीर मेळटा येता त्या दिसांनी तांच्या राज्यांतल्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस ह्यो आमच्या राज्यांत आमी जाता तितके बेगीन ह्यो आमी मांडटले म्हणून म्हाका दिसता आनी त्याच बरोबर इंटरनॅशनल योगा डे हाजेरूय डिस्कशन्स जाली आनी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द मोदी गव्हर्मेंट ऑन द 9th of June ओके आनी म्हणजे एमर्जन्सी डे 50 वर्सां पुराय जाता तोय दीस पुराय देशभर म्हणजे काळो दीस म्हणून तो पाळो वता ह्या भारत देशांतलो एमर्जन्सी डे ओके हो जो आहा पळय हे इतिहास लोकां पर्यंत कळपाची गरज आसा ताच्या खातीर ताजेरूय बी डिस्कशन्स जालें पण एकंदर म्हणजे इंटरनॅशनल योगा डे नीति आयोग आणि सीएम कॉन्क्लेव म्हणजे नीति आयोग आणि सीएम कॉन्क्लेव विच इज चेअर्ड बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एकंदर संकल्प विकसित भारत हे स्वप्न पुराय करपा खातीर विकसित गोवा 2037 करपाचो हावेस बाळगून हे सगळें काम करीत आसा आमी करीत रावता सध्याचो मेन टॉपिक जो गोविंद गावडे यांचा तेजेर एज अ सीएम म्हणून तुमकां कितें जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय ताची दखल घेतला ताचेर योग्य ती कारवाय जातली एकाच उतरान सांगलें जाल्यार तुका पाळपाक जाय दोतोर IAS थोडे ऑफिसर आसा पळय तेंचे आतां ट्रान्सफर जाले पूण ते अजून वचून ना दुसरी कडेन रिन्यू करूना ते वतले तुजो एकटो ट्रेनिंगेक गेला तेजी चिंता चुकली ना सेंटरानूच धाडले अरे तेंका तो ट्रेनिंगेक आसा सर एक हिंदी सर तो लायनमॅनाचो डेथ रिपोर्ट जो आहा तो 48 अवर्सांत बीन येतलो म्हणटा तो कांयच येवना हांव घेता आनी दुसरो तो संजीवनी शुगर फॅक्टरी आसा पळय ते तुमी नवें नोटिफिकेशन काडला ते तेंकां उलयता मान्य सर एक हिंदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज नीति आयोग की मीटिंग चेयर रखी